तेरी भगवती माता की जय, श्री साई बाबा महाराज की जय, श्री रवळनाथ महाराज की जय, श्री साखळेश्वर महाराज की जय, श्री सटी माता की जय। आल्दोना रामतळे हांगासर MRF शेडीक विरोध केल्या उपरांत हे बांदकामाक थांबोवपाचे निर्देश दिवन 2 जानेराक हाचेर सुनावणी दिवपाची थारली। मात ह्या घडणुके उपरांत थळाव्या सरपंचान गांवांतल्या कांय लोकांच्या घरांचेर नोटीसी धाडपाचें आव्हान केलें। हाचेर एकमतान निर्णय घेवपाक थळाव्यांनी एकवटान बसका घेतली। ह्या बसकेत फाटीं न सरपाचें ठाम मत थळाव्यांनी उक्तायलां। आयची मिटींग आसली ती बेसिकली पळयलें की आमी 8 दीस जे स्ट्रायक केले आनी MRF शेड जी आमची देवळा कुशीक दोन्ही देवळा कुशीक आनी आमचे देवाचे बाय कुशीक येतात ताका अपोज करी आमी फक्त एकाच कारणान की त्या जाग्यार येवची दुसऱ्या जाग्यार येवची म्हणून। आनी त्या ज्या 8 दिसाच्या काळान जे कितले आमकां डिफिकल्टी येयले कोणे कोणे कितें म्हटलें कितें केलें आनी कोणाक लागून जालें हें सगळें आमी तुमकां दाखयल्लें आसा। वॉर्ड मेंबराचें रिकॉर्डिंग हें तें पण हें सगळें जाताना खंय तरी ते दिसा जेन्ना स्टॉप ऑर्डर येयली आनी जो सरपंच आहा तो खंय तरी आबूज जालो आनी तेच्या खंय तरी जे इलिगेलिटी जाल्यो साधना आनी तेजें कितें तरी काम साधना म्हणून तेणें एक स्टेटमेंट केलो की आपूण ह्या सगळ्या घरांचेर नोटीस काडटलो आपल्या कडेन कंप्लेनी आहा म्हणून। ताका लागून आयज कितें जालें इमिजिएटली नेक्स्ट डे जो कोमनिदाचो जो गांवकार आनी प्रेजिडंट आहा मेल्वीन ताका तेणी घट धरून ह्या सगळ्या बारीक गरीब लोकांचेर तेणी कंप्लेन फायल केल्ली आसा। आमकां अजून नोटीस येवंक ना बट आमकां ती पब्लीश जाल्ली आसा फ्रॉम हें वॉट्सॅप हें तें। सो ताका लागून ही सगळी लोक आयज एक जाल्ले आसा। फक्त एकूच सांगा की तुमी जर समज आमच्या घरांचेर हेचेर तेचेर कंप्लेनी घालतले जाल्यार आमी भिवपाचें ना। हें लोकांचें म्हणणें आसा, म्हाजें न्हू, हें लोकांचें म्हणणें। कित्याक जर आमच्या देवाचेंच घर जर सारकें ना जाल्यार आमच्या घर आसून कितें फायदो। आनी आतां हांवें तें दाखोवनूय दिल्लें आसा की आमच्या हळडोण्यान 80% घरां इलिगल आहा। तितून आमदाराच्याच घराचे तुमकां डिटेल दाखयल्या खंय तरी तेजें कंपाउंड वो खंय तरी तें आतांच्या घरान रावता फाटलें तें तेच्या सर्वे प्लॅनार ना तें कांय इलिगल आहा। होच जो मेल्वीन फेर्नांडीस जो 3-4 म्हयने पयलीं ह्याच सरपंचाचेर कंप्लेन घालतालो की तेजे ग्रावंड फ्लोर आनी वयलें जें आहा तें इलिगल आहा कित्याक 114 फॉर्माट 200 स्क्वेअर मिटर दाखयला बट आतां सद्या पळोवंक गेल्यार ते इट इज ऑलमोस्ट अरावंड 350-400 स्क्वेअर मिटर। सो जेन्ना तुमचीच घरां समज सारकी ना जाल्यार लोकांक त्रास करपाक स्टेटमेंट करून अशें गरीब लोकांक सोंसो नाका। आयज कशें ह्या लोकां फाटसून देव आसा म्हूण तेंच्या वयता थंय सादता। तुमी तांकां साथ दिवंक ना, देवान तांकां साथ दिला आनी देवाच्या साथानूच ती फुडें वयतली। स्नेहा हसोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।